मांद्र्या देऊळवाड्या रस्त्यावर झाड कोसळले, रस्तो ब्लॉक. 3:30 ते 4 पर्यंत जातले लाईट गेली असं आमकां कळना. उजवाडान येऊन बघतो लाईटीवर सगळं खांबे बी सगळे गेले. कॉल आयलो तुमका? ओके. एका दिसाका अंदाज कितले कॉल आहेत सध्या? देऊळवाडा मांद्रे हांगा असं काल जो कंटिन्यू जो पावस लागला त्या पावसात जाग्यार आमकां झाडां पडलेले आमकां दिसपाक येता. हांगसर जिवीत हानी खंयचीच ना, पूण जे रोड ब्लॉक आसा राती 3:30 ते 4 दरम्यान हांगा झाडां पडलेले आसा आणि इलेक्ट्रिसिटीचे वयर पडलेले आसा मेन लायनीचेर. आतां लायट सुद्दां ह्या भागान लायट एकंदर पेडणे वाठारान जो कंटिन्यू जो पावस लागल्या जाग्यार रस्त्यार पाणी आयिल्ली आसा आणि त्याच बरोबर ह्या झाडां जी आसात मुळांतल्यान कोसळ स्टुडंटां खातीर पेडणेचेर मकबूल माळगी. हरवळ्या राती वादळ झाले, लोकांच्या घराचेर पडली झाडां, रस्त्यार लायटीचे खंबे पडले, लोकांचे भरपूर लुकसाण जाला म्हणून थळावे सांगतात. काल आमच्या हरवळ्या गावात एक व्हडलेशे वादळ झाले. तितून आमच्या गावच्या लोकांक पळय तांकां खूब त्रास जाले. तितून लोकांचे घराचे पत्रे पडले, कोणाची नळे उबन गेले, झाडां घराचेर पडली. वादळ जाल्ल्या बद्दल सगळ्यांचे पत्रे उबन गेले, झाडां पडली रोडार, रोड ब्लॉक जालो. आमचे पंचायतचो स्टाफ आनी स्वता हांवें सगळं क्लियर केलो रोड ब्लॉक आसले ते. विर्डी लायटीचे खांबे कोसळ्ळ्यान लायट ना, रस्तो पुराय ब्लॉक. उटंगार पावस, तातूंत चोडना बांद फुटलो, शेतांनी उदक. ह्या संदर्भात ह्या कामाचे जेन्ना पाठपुरावो आमी करताले पयलें हांवें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें इंजिनियरांक आनी कॉन्ट्रॅक्टरांकूय. हो जो भाग आहा हो भाग हांगासरूच परत परत फुट्टा, पूण हांगासर चड लक्ष केंद्रीत करून जे कितें प्रोटेक्टीव मेजर्स आहा न्हू ते ह्याच भागाक घेवपाक जाय अशें आमी तांकां पयलीं काम करता आसतना निर्देश दिल्ले. पण तशें तें जावंक ना, म्हणून आयज ही परिस्थिती अशी येयली. हांव आतां सरकारा कडसून हें काम बेगींतल्या बेगीन करून घेवपा लागून तेंच्या फाटीं लागलेलो आसा. नेरूळ पार्क केल्लेल्या स्कुटरींचेर आंब्याचे झाड कोसळ्ळें, पार्क केल्लेल्या स्कुटरींचो चुराडो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.